तरणाट्यांनी शेती वेवसाय करचो असो उलो कुठ्ठाळचो आमदार अंतोनवासान मारला. पडींग आशिल्लो जागा नितळ करून 2,80,000 चौखण मीटर जाग्याचेर वेळसांव वाठारांतल्या शेतकारांनी शेती वेवसाय सुरू केला. शुक्रारा लाळे तळे शेतकार मंडळान शेती वेवसायाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीक इन्फंट जीजस स्कुलाच्या विद्यार्थ्यांक लेगीत शेती वेवसाय पळोवपाक हाडिल्लो. जाणे करून ह्या विद्यार्थ्यांक शेती वेवसाया विशीं म्हायती मेळची अशें इन्फंट जीजस स्कुलाच्या शिक्षकान सांगलें. आणि हे रोयता जाल्यार कोणें रोवपाक जाय. हे फ्युचर जे आमचे जनरेशन आसा, जे यूथ आसा, जी भुरगीं आसा, तांकां ही आमचे स्टडी दिवपाक जाय. कित्याक आयज सरान आमच्या इन्फंट जिजसच्या भुरग्यांक हाडलें. खरेंच एक शिक्षण जावन आसा जे आमची शेतां हेजेन फुडें आमकां रोवपाक जाय. कित्याक थोडी आतां कितें थोडे आमचे स्लो जाल्ले आसा, पूण आमकां स्लो जावपाक नाका. हीच आनी म्हजें रिक्वेस्ट आसा सगळे इस्कॉलान हे भाशेन ताका आमचे जे स्टुडंट्स आसा ताका ट्रेन करचे आनी कशें रोवपाचें, कशें आतांच आमचे महेश डॉक्टरान सांगलेलें आसा ते भाशेन आमी बी कशें घालपाचें, कशें कसपाचें, हें सगळें मिशिनरी तर आमचे लागीं आसा. आमी करताले फार्मर्स क्लब आमचे लागीं जाता ते भाशेन आमी सदांच आमचे करताली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी हेल्प करता शेतकारांक जाता ते भाशेन. हांव मागता अशेंच आमचे जे यूथ आसा फुडें येवपाक जाय. कित्याक फाल्यां आमकां अशें म्हणपाक नाका आमी अशीं शेतां पाड दवरपाक नाका. ताका लागून ही ट्रेन ही आमचे हो जो आयज प्रोग्राम खरेंच आमचे जे स्टुडंट्सांक दाखोवपाक दवरलो आसा. हांव ताका खरेंच बाब रकोजीन हांव कालजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आज आमकां वेलसांव सांगता हांव 2,80,000 स्क्वेअर मिटर आमच्या युथांनी आज शेतां रोवपाक कॉमेस केली, रोयली. ही केन्ना जावंक न्हय. 25 years ही शेतां कोणें पाड घालूं नये. हांव फकत शेतकारांक ओनरांक एकूच मॅसेज दिवपाक सोदतां, तुमच्या शेतां जी पाड आहाय सो आमकोडे मनीस आहाय, आमकोडे हो यूथ आहा, आमकोडे पांच आहाय, दुसरे यूथ आहाय. आमी दुसऱ्यान कितें केलां तें सांगूंक सोदनाय. आमी आमकडच्यान कितें जाता तें करपाक आमी मुखार आहाय आमच्या MLA आदरान. आनी हे भुरग्यांक भायर काडपाक हें कोणेंय करूं ना. वेलसांव फर्स्ट टायम 2,80,000 पयर आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर CM देखून सरप्रायज जालो ही पाड आसली शेतां तुमी कितें कोन्न केलें काय म्हूण. सो आमी आमचें काम आहा, आमचें कर्तूब आहा. सो आमचे जे सिनियर सिटीजन जावं दुसरे लोक आहा जावं पंचायत आहा जावं तेणी हे धाकले अवेरनेस करून भुरग्यांक मुखार हाडपाक. कित्याक जायते भुरगे हाटी आहाय आनी तांकां तर बॅकींग मेळ्ळें. हांव सांगता ही पाड आहाय ती देखून हांव आनी येता दुसऱ्या एका आखी रोयन तर हांव तर उरलो सो हांव ती रोयन दाखयता. ही कॅपेसिटी आमकां आहा. On agriculture, and when I told my children in the class, they were so excited because some of them have not seen the fields. Some of them come from the different type of a background who they have not seen the fields. So when we told them in the school that we are going to visit right from morning they were excited and they could see the on-hand experience of what actually it is. And as per the new education policy now, we are going to have a practical approach in this agricultural field. So I don't think so the coming generation will lag behind in this agriculture.